नमस्कार, म्हजें नांव सुचिता नार्वेकर आणि आयज हो व्हिडिओ करपा फाटलें कारण इतलेंच आसा की कला आनी संस्कृती खात्याचे राज्य पुरस्कार जाहीर जाल्यात. तातूंत भितर युवा सृजन आनी जायते पुरस्कार आसात. खुबशे जाणांक जे पुरस्कार मेळ्ळ्या ते खरेंच डिजर्व करताले आनी तांकां मना काळजांतल्यान परबी भेटयता. पूण एकूच फक्त खंत दिसली ती म्हणजे जे 12 सांस्कृतीक राज्य सांस्कृतीक पुरस्कार जाहीर जाल्यात तातूंत भितर एकूय बायल मनशेचें नांव भितर दिश्टी पडलें ना. आणि असोच मिडियान आमकां एक प्रश्न केल्लो जाचेर आमी आमचें मत मांडपाचो प्रयत्न केलो की कित्याक खातीर 12 भितर बायलां एकूय बी ना, कारण बायलां खरेंच लायकीची नाशिल्लीं काय. तातूंत भितरले एक दोन जर पुरस्कार आशिल्ले जाल्यार समजपाक जातालें, पूण 12 पुरस्कार दितात आनी त्या 12 पुरस्कारान एकूय बायल मनशेचें नांव कित्याक येना. जांकां हे पुरस्कार मेळ्ळा तांचो आदर करतात, ते खरेंच डिजर्व करताले म्हणून तांकां तो पुरस्कार मेळ्ळा इतलें खरें, पूण तरी सुद्दां बायलां तर आसतलींच न्ही ह्या लिस्टा भितर. पूण हाचेर जाप दितना कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद बाब गावडेन जें कितें म्हणलें ती गजाल सामकी खटकपा सारकी आशिल्ली. म्हणजे ताणें 2-3 प्रश्नांक जापो दिल्या. त्यो सगळ्यो हांव ह्या वेळाचेर सारक्यो सविस्तरपणान सांगता. पयली गजाल म्हणजे तो म्हणटा पुरस्कारा खातीर ताजे सिलेक्शन करपा खातीर एक कमिटी आमी नियुक्त केल्ली आसा. ऑलमोस्ट 13 ते 14 लोकांची ही कमिटी आसा जे जी क्षेत्रांतले आमी पुरस्कार दिता पळय त्या क्षेत्रांतले हे जाणकार लोक जावन आसा. काही गोष्टी ज्या वेळाचेर सगळ्यो ज्यो काही गोष्टी असतात पळय त्यो कला आणि संस्कृती खात्याच्या मंत्र्याकडे की नासता. ज्या वेळाचेर अशी एक कमिटी जेन्ना अपॉइंट केल्ली असतात की आमच्या हातीन काय आसना. आमी सादारण 14 जाणांची कमिटी नेमिल्ली आनी हे कमिटी ठरयता कोणाक पुरस्कार दिवचे ते. ओके, मान्य. कमिटी ठरयता, खूब बरी गजाल, तातूंत भितर तुमी कांय उलयना. पूण जेन्ना तुमचे कडेन एक तर ती सायन मारपा खातीर कॉपी येता आसतली कोणाक कोणाक पुरस्कार मेळ्ळा, तातूंत भितर तुमी नांवां वाचल्या आसतलीं, तेन्ना तुमकांय दिसूना की हेतूंत भितर बायलेक कित्याक मेळूना, तरी ओके. पूण जेन्ना तुमी म्हणटा की थोड्यो गजाली आमच्या हातीन आसना, कमिटी ठरयता म्हणून, जाल्यार तुमी डायरेक्ट आन्सरां कित्याक दिली? पयलीं कमिटीक विचारपाचें आशिल्लें हातूंत खरेंच बायल डिजर्विंग आशिल्ली काय नाशिल्ली ती, आनी मागीर तुमी उलया आशिल्ले. पूण कमिटीक विचारच्या पयलींच तुमी कशें ठरयलें तर, किंवा तुमी कशें उलयलें तर, हो एक पयलो प्रश्न जालो. दुसरें तुमी म्हणलें जो नाराजीचो सूर तुवें जो प्रश्न केलो की महिलांनी जो केल्लो आसा, ज्या वेळाचेर युवा सृजन पुरस्काराक 6 पैकी 3 महिला आसा. कला गौरव पुरस्काराकूय महिलांचो आस्पाव आसा. ज्या वेळाचेर काही वेळा एक वेळ असो आशिल्लो की महिलांचो आस्पाव खूब आशिल्लो. त्या वेळाचेर ह्या महिलांनी सरकाराक कितें आभार मानले ना. जायत्या बायलांक पुरस्कार मेळ्ळ्यात. म्हणजे बाकीचे युवा सृजन पुरस्कार तांचे पेपराचेर फोटोय बी आयल्यात. आतां ह्या बायलांक पुरस्कार मेळ्ळा म्हणून तुमी केन्ना सरकाराचे उपकार मानूनात. तुमच्या म्हायती खातीर सांगपाक सोदता की तुमी जे पुरस्कार दिता, म्हणजे कला आनी संस्कृती खातें जावं सरकार हे पुरस्कार दिता, ते कितें बायलांचेर उपकार करना. बायलां त्या लायकीची आसा, बायलां ते डिजर्व करता म्हणून तुमी ते पुरस्कार दितात. तातूंत भितर उपकार मानपाचो आसना. ही उतरां तुमची मातशी विचार करून उलयली जाल्यार चड बरें जातलें आशिल्लें. तिसरी म्हणल्यार तुमी मेरिटाचेर आमी हे पुरस्कार दितात. पूण कला आणि संस्कृतीक संचालनाचो पुरस्कार जो आसा पळय तो टोटल ऑन मेरिट बेस आसा. आणि त्या मेरिटाच्या बेसिसाचेर म्हाका दिसता तांच्यांनी ते सिलेक्शन केल्लें आसा आनी तो फक्त पुरस्कार जाहीर केल्ले आसात. अरे वा, बरी गजाल. मेरिटाचेर जर तुमी पुरस्कार दिता आसत जाल्यार ह्या मेरिटा भितर 12 जाणांच्या एकूय बायल मनीस नाशिल्ली, म्हणजे तुमी बायलेक खंयच्या लेवलाचेर व्हरून दवरता की बायलां डिजर्वूच करनाशिल्ली म्हणून त्या 12 जाणां भितर बायल मनीस एकूय आयली ना, हे तुमी स्वताच्या तोंडान इनडायरेक्टली सांगपाक सोदता. ह्या क्षेत्रान एकूय बायल मनशान वावर करूं ना अशें तुमचें म्हणणें? हांव तें चॅलेंज मारून सांगता, अशे कितलेशे फॉर्म थंय आयिल्ले आसतले, अशी कितलीशीं नांवां थंय आयिल्लीं आसतलीं, पूण तुमी तांकां कित्याक दिवना हें फक्त तुमकां खबर आसतलें. म्हणजे तुमचो एक शब्द सामको खटकलो, तो म्हणजे हालींच्या तेंपाक आमचे कला आनी संस्कृती खात्याचे मंत्री बरीच इंग्लीश उलोवपाक लागल्या, जी सामान्य मनशांक कळपाक कठीण जाता. तांणी म्हणलें की कांय जाण उलयतात ते एस्परंट आसतले. हे जे कोण एस्पिरंट आशिल्ले तांच्यान एखादी नाराजी व्यक्त केली आसतली, पण इट इज टोटली द डिसिजन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी. एस्परंट म्हणजे महत्वाकांक्षी, म्हणजे तांकां भितरल्यान आपल्याक स्वताक मेळपाचो बी उद्देश आशिल्लो काय? तुमच्या म्हायती खातीर सांगता.
कला आणि सांस्कृतिक खात्याचो युवा सृजन पुरस्कार म्हाका बरेच वर्सां पयलीं मेळ्ळा. आता तो कोणे म्हजेर उपकार करून दिवना, कारण हांव डिजर्व जातालें म्हणून तो पुरस्कार म्हाका मेळ्ळा. सो हांव काय एस्पिरंट नाशिल्लें, बरें. जो पळय सांस्कृतिक राज्य पुरस्कार आसा तो 60 वर्सां वयल्यांक मेळटा. सो हांव जेन्ना उलयतां तेन्ना म्हाका काय अजुनी 60 वर्सां जाल्लीं ना. सो हो पुरस्कार म्हज्या खातीर तरी म्हणजे मेळचो म्हणून हांवें म्हणूं ना. सो एस्पिरंट काय हांव नाशिल्लें. बरें, कोण उलयता ताका जर तूं एस्पिरंट म्हणटा आसत जाल्यार ह्यान पयलीं उठाच्या आंदोलनान तूं आसतालो. तूं सरकाराच्या विरोधान जायते फावटी उलयतालो. सो अशा वेळाचेर तुका एस्पिरंट म्हणचो पडलो. तुजोय बी कितें हिडन अजेंडा आशिल्लो, तुय बी म्हत्वाकांक्षी आशिल्लो. म्हणजे कोण उलयता जाल्यार तेका असल्या उतरांनी उलोवप हें कितपत योग्य अशें दिसता. म्हणजे उलयतना तरी मनशान मातसो तरी विचार करपा जाय. आनी खास करून तुम्ही ज्या पदाचेर आसा, तुम्ही जे मंत्रीपद सांबाळटात त्या वेळाचेर तुम्ही सगळ्यांक सांबाळून सगळ्यांच्या मनाचो विचार करून उलोवपाक जाय आशिल्लो. पूण जो तुम्ही करनात अशें दिसता. तुमची उतरां दर फावटी पळयली जाल्यार ती कोणाक तरी हर्ट जावपा सारकी आसता. तुम्ही लोकप्रतिनिधी किंवा तुम्ही सांस्कृतिक जेन्ना मंत्रीपद सांबाळटा त्या वेळाचेर सगळ्या कलाकारांक सांबाळून घेवपाक जाय. सगळे कलाकार आपले म्हणून तुम्ही वचपाक जाय आशिल्ले. पूण आमचो आवाज तर तुम्ही जायना. उलट जर कोण उलयता आसत जाल्यार तांकां तुम्ही एस्पिरंट अशे शब्द वापरतात. अशे शब्दान कितलींशीं बायलां दुखवता. जर तुमकां तांकां मान दिवपाचो नासत जाल्यार निदान तांचो अपमान तरी करूं नाकात. आनी जर स्पश्टीकरण दिन दिसता आसत जाल्यार प्लीज दिवचे की तुम्ही जे एस्पिरंट म्हणला किंवा ह्या बायलांक 12 जाणां भितर एकूय बायल कित्याक नाशिल्ली हाची जर जाप व्यवस्थीत दिवपाक मेळटा आसत जाल्यार उपकार करून दिवची. देव बरें करूं.